खासदार म्हूण श्रीपाद भाऊन खूप काम केलें ताणें सुसेग घेवन हेरांक मार्गदर्शन करचें म्हूण आमदार सोपटे उलयल्लो. तिकेटीची इत्सा आनी भाऊ प्रकरणाचेर सोपटे प्रुडंटा कडेन उलयलो. कालच्या स्टेटमेंटाचो संपर्क म्हणजे संदर्भ होत आसलो. ते जाणटो म्हणजे ते अर्थान म्हणून नासलो ताका, कारण माझ्या घराने जाणटे आहले, हांव तेच सांगता. म्हणजे आपुलकीच्या शब्दान अशें म्हटलेलें. आतां तुमी तेचो विपरीत हे कसो केलो पळय, कळ्ळें, तशें उपकार करून करूं नाकात. कारण आज पर्यंत कोणी कितें जरी म्हटलें जाल्यार पक्ष जे काम सांगता, एक कार्यकर्तो म्हणून हांव काम करीत आसा. हे पक्षाच्या आमच्या लिडरांक सगळ्यांक खबर आसा, कळ्ळें न्ही. आतां लोकसभेची तिकीट मी मागली म्हणून म्हाका मेळची ना, कळ्ळें न्ही. लोकसभेची तिकीट आमची जी जशी स्टेटीची म्हणजे राज्याची कमिटी आसता, कोर कमिटी, तांच्यांनी प्रपोज करप आनी आमचे दिल्लीक इच्छा आसप आनी ती इच्छा प्रकट करप. पण एक भितून हे आसता, तुमी प्रश्न करतलेच कारण तुमची ती कामच आसता ते. पण हांव हें म्हणिना इच्छा आसा पण म्हाकाच मेळपाक जाय अशें म्हणूच शकना हांव. आनी म्हणप म्हणजे मुर्खपणा, कारण ह्या पक्षान तशें चलना. हे पक्ष शिस्तीबद्द पक्ष चलता. राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन तिकेट प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया दिली. ती पार्टीचे कशें आसा भारतीय जनता पार्टी नॅशनल पार्टी आनी त्यामुळे तिकीट कोणाक दिवप कितें दिवप ही सकयल कोणाक अधिकार आसना. तो कितें आसता तें नांव जें आसा तें पार्लिमेंटरी बोर्ड ठरयता आनी त्यामुळे तो विशय जो आसा तो दिल्लीत थारता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी मकबूल माळगीमनी.